गोयचो फामाद तियात्रीस रिको रॉड बुधवारा संवसाराक अंतरलो. तो 83 वर्सांचो आशिल्लो. तियात्रीस रिको बरो कातारीस तशें तो तियात्रां डायरेक्टय करतालो. रिको फाटल्यान ताची घरकान्न 3 धुव आनी 2 चले अशी फामील आसा. रिकोक गोयच्या बाकीच्या तियात्रस्थांनी आर्गां ओंपली. My dad has been a child star right from the time from the time he was a small child. He was very much fascinated in acting and very much fascinated in conveying a message to the community. And he progressed and he advanced, and later he moved on to Bombay. And in Bombay he got a break under the guidance of Sir Alfred Rose, and he has written countless plays. He has composed countless songs, and he has conveyed a beautiful message to the community, for which I'm proud of my father. I thank all the well-wishers and all those who have encouraged my dad to convey good messages to the community. बरो कॉमेडियन टिट्टा आनी रिको म्हणल्यार पयलीं फामाद आसलोले तियात्रा आनी तो आज मेलो संवसारान गेलो आनी ताका बरे भाशेन स्वर्गीय राज म्हणल्यार पुरो तो बाब मेलो म्हणून हांव काड जाता दुखी जाता जायते फावटी आमी बराबर तियात्र करता एकदम बरो एकदम बरो आर्टिस्ट आनी बरो कांतोरीस्ट जेन्ना आमी संस्थेन KNTSन हेड केले की तो त्या खेळांक आयलो पॅट्रीक दोरादान शिकयले ते आनी त्या हेडा हुस्तार आमी तें बिल्डींग आमच्या बिल्डिंगांत आमचे संस्थेक घर केलो तेन्ना रिको रोड आमचो बरो वापरलो जायत उमेद दिसताली असो आर्टिस्टांचे बरो वासप म्हणजे चड सिनियर तियात्रिस्ट बरो कांतोरीस्ट दुडू लागून कांतार आजून येता रेडियाची. दर्जेदार लीग फुटबॉलाक आशिल्ल्या पणजेकारांक रोखडोच एक सुसज्ज स्टेडियम बांदून दितले अशी हालींच सुडा एजन्सीन घोशणा केल्या. नवे स्टेडियमाचो आराखडो युरोपियन पद्दतीन डिझायन केला. स्टेडियमार 4,500 लोकांक बसून फुटबॉल एन्जॉय करपाक मेळटलो. पळयात वा कांपालच्या परेड ग्राउंडार साकार जावपी पणजे फुटबॉल स्टेडियमाचो सुंदर डिझायन. हो आराखडो युरोपियन पद्दतीन उबारला अशें सुडान दिल्ली ही पुस्तिका म्हणटा. ह्या स्टेडियमांत बरेपैकी सुसज्ज गजालींचो आस्पाव आसा. हांगाचो ग्राउंड आनी फ्लडलायटी फिफाच्या नेमा प्रमाणे आसात. स्टेडियमांत खेळगड्यां खातीर लॉकर रूम, रेफरिंग लॉकर रूम, डायनिंग एरिया, जिमनेशियम, मेडिकल आनी डोपिंग कंट्रोल रूम आसतले. 600 VIP बसपाक जागो, क्लब आनी रेस्टॉरंट, कॉर्पोरेट सीट, ऑफिस आनी हेर सुविधा डिझायनात आसात. स्टेडियमाचो डिझायन लोकांक फुटबॉलाचो बरेपैकी व्ह्यू मेळचो ह्या हेतान केला अशें सुडा एजन्सी म्हणटा. हालींच धुळेर म्हापशां फुटबॉल स्टेडियमार लायट घालून म्हापशेकारांक रातचो फुटबॉल पळोवपाचो योग आयलो. आतां 10-12 वर्सां सावन फुटबॉलाक आशिल्ल्या पणजेकारांचें सुसज्ज स्टेडियमाचें स्वप्न केन्ना ह्या परेड ग्राउंडार साकार जाता हाची लोक वाट पळयता. सध्या ह्या परेड ग्राउंडार कोणूय येता कितें करता अशें दिसता. पळयात हांगा कितें चलता तें. हे पक्षी परेड ग्राउंडार कोणे तरी विकूंक दवरल्यात. हांगा गार्बेजूय उडयतात, पूण कांय म्हयन्यांनी हांगा स्टेडियम जातले आनी ह्यो विचित्र गजाली बंद जातल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.